जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना जेरेमियाच्या दुस्मानांनी म्हणलें, येया आमी जेरेमिया विरोध एक मान्य करुया, कित्याक तो ना जाल्यार धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजक मेळटले, बोध दिवंक जाणारी आनी देवाचे उतर परगटूंक प्रवादी मेळटले. येया आमी ताची निंदा करुया आनी ताच्या खंयच्याच उतराक आमी खाण दिवचो नाका. सर्वेस्परा म्हाका खाण दे, म्हजे दुस्मान सांगतात ते आयक. बरें केलां ते वायटान फाटी दिवचें, कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फोंड काडटात. तांचे पासत विनाती करूंक तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो म्हूण उगडास कर. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या काळांतलेल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो, तुवें म्हाका सोडयलोय सर्वेस्परा विश्वासी देवा. व्यर्थ मुर्तींची पुजा करतल्यांक तो द्वेषिताय, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतां. श्लोक. तुज्या काळांतलेल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर फातयेतां, हांव म्हणटां तूंच म्हजो देव. श्लोक. तुज्या काळांतलेल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत, म्हजे फाटेक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या सेवकाचेर तुजें मुखामळ परजळ, तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार. श्लोक. तुज्या काळांतलेल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जेरुसलेमाचे वाटेर आसतना आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुठान म्हणालो, पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव. थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांत दितले, आनी ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले, आनी परगांवी अधिकाऱ्यांचे अधीन करतले. ते ताची किळकुळा करतले, ताका जेरबांद मारतले आनी ताका कुर्सार जोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. तवळ जेबे देवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात ते तुमीच नेनात. हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी शकतांव. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या 2 भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सकटांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचण धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मोदें तशें जायनाये. तुमचे मोदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो
हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मोदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं। मनशा पोती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, बागार आपणेच हेरांचे सेवा साकरे करूंक आनी सोमेस्तांचे सडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला। देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्त।